गवळीक चिटीचेर आदारलोली खुर्साची वाट. विशोय वचात शुभ वर्तमान पोरगोटात. सुरवातीची उतरां. प्रितीच्या भयणी भावांनो, गोंय आनी दामाव महाधर्म प्रांताच्या याज्ञिकांक, धार्मिकांक, लौकीक भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मोनाच्या मनशांक आमचो गवळी बाप दर वर्साक गवळीक चीट बरयता आनी आपले गवळीक चिटींतल्यान एक दिशा आमचे मुखार दवरता. तातूंत आमकां खूब म्हत्वाचें आनी गवळीक वावराक अदीक सुफळ व फळवंत करपाचें मार्गदर्शन आनी दिशा दिता. ह्या वर्साची गवळीक चीट वचात शुभ वर्तमान पोरगोटात ह्या विशयाचेर आदारून बरयला. आमकां सगळ्यांक शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणार जावंक आव्हान दिता. जेजू सांगाता ही खुर्साची वाट चलतना कशे तरेन आमी शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणार जावंक जाता हें आमी गवळीक चिटीच्या आदारान नियाळतल्यांव. भोक्तीपणी ही खुर्साची वाट चलुया आनी शुभ वर्तमानाचे पोरगोटणार जावंक कृपा मागुया. पयलें स्थान. जेजूचेर मोरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट वचात शुभ वर्तमान पोरगोटात. विशयांत तिनूच उतरां आसात आनी तीं भोव अर्थाभरीत. पयलें वचात. हें उतर एकाच जाग्यार रावंक न्हय, पूण सुडसुडायेन वेगवेगळ्या मनशां आनी तरेकवार मळांनी आमी वचूंक जाय म्हूण दाखयता. दुसरें शुभ वर्तमान. हें उतर आपल्या भौशीक जिवितांत जेजून पोरगोटलोली आनी त्याच बराबर जेजू वयर शिसांनी पोरगोटलोली बरी खबर खुणायता. तिसरें पोरगोटात. हें उतर जेजून केलां तशें उतरान, कोरण्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें बरी खबरेचे पोरगोटणार जावंक आमकां आपयता. नियाळ. जेजूक धरतोच ताका घेवन एकूच सुवातेर रावंक ना. सुडसुडायेन जेजूक हांगा थंय व्हरतात. हाचे ताचे सुरशी जेजूक उबो करतात, कित्याक तांकां जाय आसलें ताचेर मोरणाचें फर्मोण मारलोलें आनी ताचो नास केल्लो. आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ही पोरगोटणी कित्याक? कित्याक मनशाक पातकाच्या काळोखांतलो सोडोवंक, मनशाच्या जिविताक अर्थ दिवंक, जिवितांत कश्टवतल्यांक आनी निराशी जाल्ल्यांक भरवंसो दिवंक आनी मनशाक खास्तींतली निवारून सर्गींचें राज ओ सासणीक जिवीत फावो करूंक. हेंच करूंक जेजू आपणाचेर मोरणाचें फर्मोण घेता आनी आमचे मुखार बरे खबरेचे पोरगोटणार जावंक आव्हान दवरता. मागणें. मोगळा जेजू, तुवें केलें तशें उतरान, कोरण्यान आनी जिविताचे देखीन वेगवेगळ्या परिस्थिती मदें बरे खबरेचे पोरगोटणार जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. दुसरें स्थान. जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार.
गुंवळीक चीट. परिशोधीक सभा एक आयकोपी सभा. पवित्र सभेंत एकामेकाक आयकोप भोव गरजेचें. आपल्या जिवितांत जेजून न्हयच आपलें मन परगोटलें, पूण दुसऱ्यांचेंय आयकलें. ल्हानूच आसलो तेन्ना देव मंदिरांत फाटीं रावन शास्त्र्यां मदें बसून तो तांचें आयकतालो. जाकेवाच्या घरांत भितर सरलो तेन्ना ताच्या मन बदलोवपाच्या निचेवांक ताणें कान दिलो. सामारेतीन ओस्तोरेचेर फॉर्मोण मारिनासतना ताणें तिचे कडेन एक अर्थाभरीत संवाद केलो. नियाळ. पिलात जेजूक विचारता, तूं म्हजे लागीं उलयना? जेजू उलोवपाच्या वेळार तांचे लागीं उलयलो, पूण तांणी ताका आयकून ताचें मन समजून घेतलें ना. देखून जेजू ओगो जाता आनी आपल्या बापाक आयकता आनी आपल्या बापाचे येवजणे प्रमाणे आपल्या खांदार खुरीस घेता. पवित्र सभेंत देवाक आनी एकामेकाक आयकून घेवप खूब गरजेचें. देवाक आनी एकामेकाक आमी आयकून घेता तेन्ना देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमकां उक्ती जाता. तशेंच दुसऱ्यांच्यो गरजो आमी समजूंक पावता आनी आमकां आदार दिवंक सोंपें जाता. आनी अशे तरेन आमी शुभ वर्तमान परगोटूंक पावता. मागणें. मोगाळा जेजू, सगळ्यांचें आयकून सगळ्यांक समजून घेवन पवित्र सभे पासत बरे थाराव घेवंक, तशेंच गरजेवंतांक आमी पावंक आमकां आयकोपाचें मन आनी काळीज फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गुंवळीक चीट. परिशोधीक सभा सगळ्यांक भागाक घेवपी सभा. पवित्र सभेचें सैम एकचार. लुमेन जेंटियम हो पवित्र सभे वयर शिकोवन दितलो दाखलो. पवित्र सभेचें सैम कितें तें उगडापें करूंक पवित्र पुस्तकाचेर आदारून आमकां पवित्र सभेचीं 5 रुपवकां दिता. शेत, इमारत, कूड, हिंड आनी होकोल. जंय सगळ्यांक भागाक घेवप ना थंय एकचार ना, आनी जंय एकचार ना थंय परिशोधीक सभा ना. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतालो तेन्ना ताच्या भागाक कोणूच नासलो. जेजू एकलोच आपलो खुरीस व्हरता आनी खुर्साच्या भारान धोरणीर शेवटोता. जेजू सगळ्यांक भागाक घेवन चल्लो आनी आपलें एकचाराचें मन ताणें दाखयलें. कोणाय सवें ताणें कसलेच तरेचो वेगळोचार करूंक ना. आमी सगळीं जेजूची एकूच कूड घडून हाडटा. जेजू मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. जेन्ना सगळ्यांक भागाक घेवन एकचार बांदून हाडिनात तेन्ना आमी असोक्त जाता आनी कोश्टवता आनी शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक पावनात. मागणें. मोगाळा जेजू, सगळ्यांक भागाक घेवन एकचार बांदून हाडतलें काळीज आमकां फावो कर. काकलूत आमची कर सोम्या, काकलूत आमची कर. चौथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार.
कवळीक चीट, परिशोधीक सोबा, पेकोवणी दितोली सोबा. बऱ्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज म्हूण वळखून जेजून कुडीन आनी आत्म्यान वायटाकारां आसलीं तांकां अदीक वेळ आनी म्हत्व दिलें, कित्याक ताचें मिसांव चडशें असल्या सोवें आसलें. आपल्या मुण्यारपणान ताणें जिनसांवार पिडांक पेकोवणी दिली. कुडीची पिडां, कोडकार, कुड्डो, भेरो मोनो, पोंगी जाल्ली बायल, शोतपतीचो चाकर, पातकाची पिडां, परद्वारांत सांपडलोली ओस्तोरी आनी समाजीक पिडा ओनीत. दर एके व्यक्तीक आनी परिस्थितीक पेकोवणी हाडप हें जालें जेजूचें मिसांव. नियाळ. जेजू कुरीस व्हरतना आपले आवयक भेटता. ताची आवय ताका मोगान आनी अपुरबायेन वेंगोयता आनी दोगांयकूय पेकोवणी फावो जाता. जेजून आमकां सगळ्यांक माखल्यांत आनी आमकां आपली पदवी दिल्या. आपल्या नांवान मागणें करून पिडेवंतांक पेकोवणी दिवंक आनी वायटोवी आसात तांकां आमचे बरे वागणुकेंतल्यान, बऱ्या उतरांतल्यान आनी बऱ्या कोरण्यांतल्यान जिवितांत नवसोरणी हाडूंक आदार दिवंक. मागणें. मोगळा जेजू, तुज्या शिसांनी तुज्या नांवान पिडेवंतांक पेकोवणी दिली. तुज्या नांवांचेर भावार्थ दवरून आनी तुज्या नांवान मागणें करून आमच्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत पेकोवणी मेळूं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमांव कुरीस व्हरूंक जेजूक आदार दिता. पोरनिपाट आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. कवळीक चीट. जेजूच्या यादनिकी, प्रवादीक आनी राजकी ह्या त्रिपेट मिसावांतल्यान पवित्र सभेक आपले मिसांव येता म्हूण जायते फावटी आमी आयकलां आनी नियाळ्ळां. देवा आनी मनशा मदें संबंद बांदता आनी थिरायता तेन्ना पवित्र सभेचो वांगडी यादनिकी मिसावांक खांद मारता. वेगवेगळ्या परिस्थिती मुखार उर्बेन बरें परगोडटा आनी काळजीदारपणान वायटाचेर निशेध मारता तेन्ना तो प्रवादीक मिसांव तोडीक पावयता. पवित्र सभेन आपल्याक दिल्ले ओरगूण वळखून घेवन आनी तांचे प्रमाणें वेगवेगळ्या पावंड्यांचेर फुडारीपण चलयता तेन्ना तो राजकी मिसांव जेजूच्या मना प्रमाणें फुडें व्हरता. नियाळ. सिरेनचो सिमांव जेजूचो खुरीस व्हरूंक आदार दिवन जेजूच्या त्रिपेट कार्यांत वांटो घेता. ल्हान कोरणी ताची, पूण ही कोरणी जेजूचे मिसांव साकार जावंक आदाराची जाता. व्हड व्हड वस्तू करूंक देव आमकां आपयना, पूण दर दिसा ल्हान ल्हान कोरण्यो आदारून आमचे त्रिपेट मिसांव जियोवन शुभ वर्तमानाचे परगोटणार जावंक आपयता. मागणें. मोगळा जेजू, आमचे क्रिस्ती जिविताचें कार्य आमी वळखून घेवन बऱ्यो कोरण्यो आदारून क्रिस्ताची खरीं पाटलावदारां जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण
सगळो संवसार. गवळीक चीट. परिशोधीकपणाचो हावेस म्हळ्यार जेजू भाशेन दुबळ्या धाकट्यांचो आनी समाजाचे देगेक आशिल्ल्यांचो खेरीत हुस्को धरप. हे आपले मिसांव सुफळायेक पावोवंक जेजूच आपल्या जिवितांतल्यान तशेंच मुण्यारपणांतल्यान आमकां वाट दाखयता. तो पयलो आपूण दुर्बळ खालतो जालो. चाकराचें रूप ताणें घेतलें. दुर्बळांचो इश्ट जालो आनी दुर्बळकायेच्या तरेकवार परिस्थितींचेर ताणें निशेध मारलो. भाग्यवंत जुआंव पावल दुसरो अशें म्हणू. देव आपली दयाळाय पयली असल्यांक दाखयता. परिशुद्धीकपणाचो हावेस हो मिसांव जियोन सोमेस्तांक देवा दयाळेचे रूपकार जावया. नियाळ. वेरोनिका जेजूचे कोस्ट आनी वळवळे पळयता. ताचें घायाळ जाल्लें मुखामोळ पळयोवन तिचें मुखामोळ रडूंक लागता आनी काळजी घेवन फुडें सरता आनी जेजूचें मुखामोळ पुसता. जेजू आपलें मुखामोळ तिच्या तुवाल्याचेर छापून हाडटा. जेजूचो रूपकार आमी दुसऱ्यां भितर पळोवंक जाय. तशेंच आमी दुसऱ्यांक जेजूचो रूपकार जावंक जाय. देव जर आमकां मनशा रुपान दिसना जाल्यार देवाक पळोवंक आनी अणभवूंक आमकां खूब अवघड जातलें. मागणें. मोगळा जेजू, दुबळ्या धाकट्यां सोवें तुजे भाशेन आमचो हुस्को दाखोवन, दया दाखोवन, काळजी घेवन दयाळेचे रूपकार जावंक तुजो रूपकार आमच्या जिवितांत छापून हाड. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. देव आपोवण्याचें बी कुटुंबांत किर्लून येता. पाद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिविताक देव आपोवणी आमच्या कुटुंबांतलींच येतात. ह्या पासत दर एका कुटुंबान नेमीत केल्ल्या मागण्या उद्देशी आनी तशेंच बऱ्या मुल्यांनी विणलोल्या जिविता वरवीं पाद्रीपणाक आनी मोटवाशी जिवितांक आपोवणी फुलोवन हाडूंक जाय. भुरग्यां सांगाता कुटुंबीक जिवीत फुडें व्हरतना याज्ञिकांची आनी मोटवाश्यांची गरजे भायर टिका करची टाळणी आवय बापायन आनी वडिलांनी दोमावची. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना दुसरे पावटी धोरणीर पडटा. आयज जेजून विंचून काडलोल्या याज्ञिकांक आनी माद्री भयणांक सोबार तरेनी आमी दुखयता, अपमान करता, कोश्टायता, तांचें नांव पिड्यार करता आनी तांकां धोरणीर शेवटिता. पाद्रीपणाची आनी माद्रीपणाची आपोवणी उणी जायत वेतात. क्रिस्ती आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक मिशोनारी आपोवण्यांक उक्ती रावंक उर्बा दिवंक गरज. खेरीतपणी तांच्या काळजांनी देवाचो सगळ्या परजा सोवें दाखयलेलो एक सारको मोग रिगूंक जाय. मागणें. मोगळा जेजू, तुजो वावर फुडें व्हरूंक तूं आमच्याच कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक आपयताय. आमचीं कुटुंबां देव आपोवण्याचो एक मळो कसो करूंक याज्ञिकांची आनी मोटवाश्यांची गरजे भायर टिका करची ताळणी दोमावूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर.
काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. कुटुंबाचे मिशोनारी आपोवणे पयले सुवातेर आपल्या घराच्या वण्टी भितर फुलोवन येवंक जाय. इनवर्ड मिशन. जेन्ना आवय बापूय भुरग्यांक बऱ्या मुल्यांनी आकारून हाडटात, तांच्या काळजांनी देवा आनी पेल्याचो मोग रिगोयतात, भाग्यवंतपणान आनी देव जाणवायेन तांचें जिवीत भरून हाडटात, तेन्ना तीं घोरावी मिशोनारां जातात. दुसऱ्या वद्दान कुटुंबाक घराच्या वण्टी भायर एक मिसांव आसा, आउटवर्ड मिशन. हें मिसांव शेवटाक पावूंक एका कुटुंबान शेजार सांवाऱ्या आनी आपणाक मेळटात तितल्याय कोडे बरे संबंद सांबाळूंक, कसलोच वेगळोचार करिनासतना तांच्या गरजांक पावूंक आनी ह्या तरेन एका नीज क्रिस्ती जिविताचे परजोळीत गोवायकी दिवंक जाय. नियाळ. जेरुसलेम्याच्यो ओस्तोऱ्यो रडटात त्यो पळोवन जेजू तांकां अशें म्हणटा, जेरुसलेम्याच्या धुवानो म्हजे खातीर रडू नाकात, पूण तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. आयज आमच्या जोण एकल्याच्या कुटुंबांनी आवय बापायनी आपले पासत आनी आपल्या भुरग्यां पासत रडची गरज आसा. कुटुंबांनी संवसारी मन भितर सोरून कुटुंबांनी बरीं तत्वां मुल्यां, बरी देख, बरें उलोवप, बरे तरेन वागप उणें जायत वेता. आमच्या भुरग्यांची वाड संवसारी वाटेन जाता. आयज दर एका कुटुंबाच्या वांगड्यांनी आपल्या कुटुंबाची काळजी घेवची गरज आसा. मागणें. मोगळा जेजू आमच्या कुटुंबांनी एकामेका कडल्यान तुजी बरी खबर आमी मानून घेवंक, एकामेकाक बरी खबर जावन चोर भोंवतणच्या कुटुंबासोवें मिशोनार जावंक पावंक आमचे कुटुंब पवित्र कुटुंबा सारकें भाग्यवंत कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 9वें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. जायते पावटी मनीस ओस्कोतायेक लागून आपले मिसांव फुडें व्हरची एक ताळणी पवित्र सभेच्या वांगड्या भितर सोरून येता. आमच्या नागरिकी जिवितांत ह्या ओ त्या राजकीय पक्षाक आमी पाठिंबो दिता, पूण खूबदां असलेंच पक्षाचें मन आमी पवित्र सभेच्या जिवितांतूय हाडून क्रिस्ताची कूड बांदपाच्या मिसावांक मार दिता आनी आमचेच मदें फुटींचें वातावरण निर्माण करता. नियाळ. आमी सगळीं जेजूचे कुडीचे सांदे जावन आसा. जेजू मस्तक आनी आमी ताचे सांदे. म्हाका तुजी गरज ना अशें आमी म्हणलें आनी असलें आमचें चिंतप आनी वागप जालें जाल्यार आमी देवाचे आनी मनशाचे नदरे मुखार आमकांच धोरणीर शेवटिता. आयज आमी आमकांच वयर काडटा, आमच्याच नांवाची तुस्त करता आनी राजकीय पक्षांचें मन पवित्र सभेंत हाडून
पवित्र सभेन आमी फुटी घालता. क्रिस्ताची कूड बांदून येवंक आमची सगळ्यांची गरज. देखून आपआपले मिसांव फुडें व्हरची ताळणी पयसावन पवित्र सभेचें मन आनी मिसांव फुडें व्हरूंक वावरूंक गरजेचें. मागणें. मोगाळा जेजू, आत्म्या वरवीं आमचे भितर घाल्ल्या देण्या आनी ओरगुणांची ओदीक जागृताय घेवंक आनी ती दुसऱ्यांच्या फायद्याक वापरूंक आमचो हुस्को जावन दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. आयज पवित्र सभेन डिजिटल संस्कृताये उद्देशी भावार्थाची आकारणी दिवंक जायतो फुडाकार घेतलेलो आसा. पूण ह्याच संस्कृतायेक लागून कांय जाणां ओदीक करून तरणी पिळगेची वांगडी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवचे खातीर इगोर्जेंत खास जागे आसात ते सोडून ऑनलायन जागे सोदतात. दर एका धर्म प्रांतांत भावार्थ वाडोवंक, पवित्र सभेच्या एकचाराचो गूट जियोवंक आनी तिच्या मिसावांत वांटो घेवंक भावार्थ्यांनी एकठांय जावपाचो एक सामान्य जागो म्हळ्यार आपली फिरगोज. हें सोद आमी ओदीक खोलायेन वळखून घेवया आनी ओगले उमेदीन डिजिटल संस्कृतायेचो आनी तांत्रीक विद्येचो बरो उपयोग करून आमच्या भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक वावरुया. नियाळ. जेजू आमचे भावार्थाचें जिवीत फुलोवन हाडूंक आनी आमची कूड ताचें मंदीर करूंक आपल्याकूच विंगळो करून दिता. आदीं तरणाटीं सगळो वेळ फिरगोजे लागीं आसतालीं आनी धर्मीक तशेंच हेर दुसऱ्या कार्यावळींनी वांटो घेवन भावार्थान आनी आपल्या गुणांनी वाडटालीं. पूण आयज डिजिटल संस्कृतायेक लागून भुरग्यांच्या, तरणाट्यांच्या आनी वाडलोल्यांच्या जिविताचेर जायतो प्रभाव पडला. एके वाटेन जायतें बरें ह्या संस्कृताये वरवीं आयलां जाल्यार दुसरे वाटेन मनीस जिणेंत जायतो मार बसपा सारको प्रसंग निर्माण जाला. फोटींचे ते पसरावप, दुसऱ्यांचें नांव इबाडप, नागोवप, लिंगी पिडणूक करप आदी. आमची तरणाटीं सगळो वेळ ऑनलायन. कसलेंय काम करूंक लायल्यार ऑनलायन, मिसाक आयल्यार ऑनलायन. मोबायल हातांत ना जाल्यार आमच्यान जायना. ह्या नवे संस्कृताये आनी तांत्रीक विद्ये वरवीं आमच्या ओत्मीक जिवितांत वाडूंक एक बरो उपाय आमकां मेळूंक शकता म्हूण आमी मानून घेवंक गरज. मागणें. मोगळा जेजू, डिजिटल संस्कृताय आमकां पातकाचो आनी आमच्या निसणटणाचो सोयेग जायना जावंक आमी तिचो बरो उपयोग करूंक आमकां तुजी जाणवाय फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान. जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. आधुनीक काळार एक आव्हान म्हळ्यार आयज कोणाकूच वेळ ना सो दिसता. मनीस आपणाच भितर घुस्पून उरला.
आपल्याच राटींनी हारपीत जाल्लो दिसता. आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक हें धोरण आपणावन आमी आमचे मुळावें क्रिस्ती आपोवणे विसरल्यो. कांय आमच्या कुटुंबांनी सूख दूख वांटूंक एकामेका कडेन उलोवंक आनी एकामेकाक आयकूंक वेळ उणो जाला. आमी एकाच पाटोसा खाल जियेतांव खरी, पूण आमचें जियोप आनी वागप एक मुळें कशें जालां. त्या भायर कांय पावटी आमच्या शेजाऱ्याक कितें घडटा, कोण गरजेक सांपडला, कोण प्रस्न अडचण्यो भोगता तें जाणून घेवंक आमी चुकतांव. ह्या तरेन आमचे मिसांव आमी विसरतांव. एकामेकाक वेळ दिवंक खोल निचेव करुया. नियाळ. जेजू खुर्सार खिळायताले तेन्ना दनपाराचो वेळ आसलो आनी वताचो खूब ताप आसलो. खूब वताचो ताप आसून पासून जेजूक खुर्सार मारतात तो पळोवंक खूब लोक एकठांय जाल्लो. तशेंच जे शिपाय जेजूक खुर्सार खिळायताले तांकांय वताच्या तापाक लागून खूब कश्ट पडले. पूण तरूय तांणी वेळ घेतलो आनी जेजूक खुर्सार खिळायलो. वायट करूंक, वायट पळोवंक, वायट उलोवंक, वायट सांगूंक, वायट आयकूंक आमकां जायतो वेळ आसा. पूण बरें करूंक आनी बरें विस्तारूंक आमचे लागीं वेळ खूब कमी आसा. दुसऱ्यांक आयकूंक, दुसऱ्यांच्यो गरजो समजून घेवंक आमकां वेळ ना. पूण दुसऱ्यांचें नांव इबाडूंक, दुसऱ्यांक लजेक घालूंक खूब वेळ आसा. जितलो वेळ आमी एकामेकाक दितांव तितली आमी एकामेकाक वळखूंक पावतांव, एकामेकाचें दूख समजूंक पावतांव, एकामेकाक आदाराची जावंक पावतांव आनी आमचे संबंद मोगाच्या बांदपासान वाडूंक पावतात. मागणें. मोगळा जेजू, ह्या काळार जायतें वायट वाडना. देखून आमकां दिल्ल्या वेळाचो आमी जाता तितलो बरो फायदो काडूंक आमच्या कुटुंबा सांगाता, तशेंच शेजाऱ्यां सांगाता वेळ सारूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मोरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करतांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. आयज आकारणेच्या आनी धर्मीक कार्यावळींनी वांटो घेवपान दादल्यांचो तशेंच तरणाट्यांचो उणाव दिसून येता. अदीक करून ल्हान क्रिस्ती समुदाय बायलांचे जमे असो वांकडो समज थोड्यांच्या मनांनी निर्माण जाला. जायत्या फिरगोजांनी सेवाधर्मीक मळार आनी हेर फिरगोज बांदावळींनी दादल्यांचें फुडारीपण कमी पडलां. त्या भायर आयज जायतीं आमचीं भाव भयणी गांव आनी घरदार सोडून परदेसांत बिराड करूंक वेतात आनी हाचो प्रभाव म्हणल्यार आमच्या फिरगोजांनी भावार्थ्यांची संख्या देंवत वेता. नियाळ. मनशा मदें आसलेलो सगळे तरेचो भेदभाव अंतर पयस करूंक आनी मनशा कुळाक एक करूंक आनी मोगाचो समुदाय बांदून हाडूंक जेजू खुर्सार मोरता. जेजून आपली सेवा दिली तेन्ना कसलेच तरेचे अंतर करूंक ना. जेजूचे सेवेक दादले तश्योच बायलो आसल्यो. तशेंच जेजून न्हयच दादल्यांचीच सेवा पूण बायलांची सेवा केली. त्या काळार दादले पवित्र सभेच्या वावरांत चड मिसळ जाताले
पूण आतांच्या काळार दादल्यांचो तशेंच तरणाट्यांचो उणाव दिसून येता. पवित्र सभेचो वावर आमचो सगळ्यांचो वावर जावन आसा. दादल्या आनी तरणाट्यां लागीं जायतें बरेंपण आसा, बऱ्यो येवजण्यो आसात, ज्यो पवित्र सभेंत बरेंपण हाडूंक आदार जातात. हें तांणी वळखून घेवंक जाय. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्या दादल्यांनी आनी तरणाट्यांनी आपलें मिसांव वळखून घेवन धर्मीक कार्यावळींनी तांचें फुडारीपण वाडून पवित्र सभेंत आनी समाजांत बरेंपण विस्तारूंक वावरूंक तांचें मन उजवाडाय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजूक खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. मारिया एक खोरी, बोरी आनी नीज मिशोनार. आपल्या नाजरेच्या कुटुंबान ती आपले मिशोनारी आपोवणें पूर्णतायेन जियेली. दुसऱ्यांच्या गरजांक पावून कोरण्यांनी ती बरे खोबरेची परगटणारीण जाली आनी जांच्या जिवितांत भरवांचो उणो जाल्लो तांकां सांगात करून तांच्या जिवितांत भरवशाचें किर्ण तिणें फांकयलें. नियाळ. मारयेच्या काळजांत व्हड दूख आसा. तिचो मोगाचो आनी अपुरबाईचो पूत सोंपला. ताची कूड खुर्सा वयली देंवयतात आनी तिच्या गोपांत घालतात. पूण तिच्या काळजांत भरवशाचें किर्ण आसा. देवाचे येवजणे प्रमाणें तिच्या पुताच्या मरणा वरवीं देव मनशाक सोडयतलो. मारिया आमची सोर्गींची आवय दर दिसा आमचे पासत विनंती करता आनी आमच्या जिवितांत भरवशाचें किर्ण फांकयता. आमच्या जिवितांत भरवाचो उणो जाता तेन्ना ती आमकां सांगात करता आनी आमचो भरवाचो जागयता. तिचे भाशेन आमी दुसऱ्यांक सांगात करून दुसऱ्यांच्या जिवितांत भरवशाचें किर्ण फांकूंक वावरुया. तशेंच आमची मरणाची घांट केन्ना वाजतली ती आमकां कोणाकूच खबर ना. देखून आमच्या जिवितांत नवसोरणी हाडुया आनी तिचे भाशेन देवान आमकां दिल्लें आपोवणें पूर्णतायेन जियोंक पावलां मारुया. मागणें. मोगळा जेजू, मारये भाशेन तुजी खुशी पाळून आमचें जिवीत तुजे आनी एकामेकाचे सेवे पासत भेटोवन खोरी, बोरी आनी नीज मिशोनारां जावंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकी पितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. गवळीक चीट. आयच्या काळार झुजां मारामारींक लागून दुयेंस पिडांक सांपडून तरेतरेच्या प्रस्नां आडकुळींची गुलामां जावन भेद वेगळोचाराच्या सांकळींनी घुस्पून उरून जायत्यांच्या जिवितांतली भरवशाची दिवटी पालवोन गेल्या. आमच्या कुटुंबांनी वावरा जाग्यार शेजार सामार्यांक समाजांत वो फिरगोजेंत असल्यो परिस्थिती आमच्या दोळ्या मुखार झळकोतात तेन्ना भरवशांची दिवटी पेटयलोली उर्बेवंत यात्रेकारां जावया.
निराशीपण नपयत करून एक नवें काळीज आनी नवें मन दुसऱ्यां भितर घालूंक वावरुया. नियाळ. जेजूच्या मरणा उपरांत भरवशाची दिवटी म्हणल्यार जेजूचें पुनर्जिवनपण. ही भरवशाची दिवटी शिसांचें काळीज आनी मन बदलतलें आनी तांच्या जिवितांत नवेपण हाडटलें आनी नवें मन आनी नवें काळीज आपणावन शीस जेजूक परगटूंक वेतलें. नवें काळीज आनी नवें मन घेवन जियेतलो मनीस दुसऱ्यांक भरवसो दिता आनी दुसऱ्यां भितर नवें काळीज आनी मन रचून हाडटा. धारूण मन आनी फातराचें काळीज आमकां आडकोळ देवाचो संदेश आमचे भितर घेवंक आनी तो दुसऱ्यांक दिवंक. धारूण मन आनी फातराचें काळीज आमकां आडकोळ आमचे संबंद देवा आनी मनशां थंय बांदून हाडूंक आनी सांबाळूंक. देखून नवें मन आनी नवें काळीज आमी आपणावंक गरजेचें. मागणें. मोगळा जेजू, फातराचें काळीज काडून नवें काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यांत आमच्या आनी नवें मन आनी काळीज आपणावन शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक आमकां तुजे कृपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. शेवटाचें मागणें. मोगळा जेजू, ही खुर्साची वाट चलतना गुंवळीक चिटीच्या आदारान आमी कशे तरेन शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावंक जाता तें नियाळना. बरे खोबरेचे उर्बेन परगटणी करूंक एकामेकाक भरवसो दिवंक आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. तुजे देखीन आमचे मिसांव फुडें व्हरूंक पवित्र आत्म्याच्या लोकलोकान आमचीं पावलां उजवाडाय. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. पाप साहेबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. वसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन.